राज्यात दोंगरांक परत उज्यान रेवाडो घातला, पूण पारोडा वाठारात फाटली 3 वर्सां जाली दोंगरांक उजो पेट्टा, जाका लागून थळाव्या आमदारान, सरपंचान तशेंच थळाव्यांनी नाराजगी उक्तायल्या। उजो कित्याक लागता तें मात एक गूट जावन रावला अशें थळाव्यांचें म्हणणें। ह्या दोंगराक उजो कित्याक लागता काय कोण घालता हें कारण सरकारान सोदून काडपाची मागणी थळाव्या पंचायतीन केल्या। आयकात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आता तुम्ही पळयतात जो उजो लागपाचे ज्यो घडणूक आसा ह्यो जगभर जाले कडेन आसात। आमगेल्या इंडियेक न्हय या गोंयाक न्हय या वर्ल्डा सुद्दां हो उजो म्हणटा हो पेटत आसा, पूण जो गोंयाक उजो आत लागले कडेन आसा हो उजो म्हणटा खरोच उजो, आनी हो उजो कसो लागता हेजेर कारण सोदपाचे वाट्याचे फक्त उपाय काडले म्हण जायना, ते कशें सोदून काडटा, हो कित्या खातीर उजो पेट्टा होय सोदपाची गरज आसा। ना जाल्यार आमची गोंयाक हेजे मुखार कितें जायत हें सांगपा जावपाना। तुम्ही पळयले कडेन आसा काणकोण दोंगर आसा तो पेट्टा, करमरघाट दोंगर पेट्टा, आज जो पर्वत आसा ह्या पर्वताकय उजो लागले कडेन आसा होय पेट्टा। हो आतां सतत 3 वर्सां जाली हो उजो पेट्टा, हांगा कारण सोदपाक गेले जाल्यार कांयच मेळना। आज जे स्थानिक पंचायत आसा हेय आज हांगा पावले कडेन आसा आनी तेणी सांगला की खंय तरी हे कारण सोदपाक जाय, हो उजो पेट्टा कसो कोण घालता कितें आसता, कित्याक ह्या दोंगरार जायतशे जे कितें जनावर आसात ही आसात आनी ही जनावरां कितें जालीं हें कळना। कित्याक आमी म्हणटात की जेन्ना जनावरांक रानां काय मेळना तेन्ना ती शहरांनी येतात, आनी खरेंच तें की ही जनावरां आसात ही अशें करून शहरां येतात आनीक मागीर हेजे वायट परिणाम जाता। म्हणूनच सरकारा कडेन एक आज पंचायतीन विनंती केले कडेन आसा की हेजी एक कारण सोदची म्हणून, आनी हें कारण सोदल्यार तेजेर कितें तरी उपाय काडपाक जातलो। काल पेटलो तो उजो राती, काल राती पेटलोलो की आमकां मागीर राती कोणी कॉल करून सांगलें की उज पेटला म्हणून। मागीर तेदो आमकां कळ्ळें की उज पेटलो, मागीर आमी चोवपा येयलीं। चोवपा येयलो आनी आमगे काल आमदारूय येयल्लो चोवपा, सो तेणें कन्सर्न ऑथॉरिटी फोन करून सांगलां की मुगेन एक्शन घेवचें म्हूण। चड रातीन चड दिसता न्हू? राती चड दिसता, दिसा कांय कोणा तो राती सारको कोटा पेटत तो। फाटल्यान हो उजो आतां जो पेट्टा जाली आतां 3 वर्सां सुमार जाली की हो उजो असोच पेट्टा, तो खबर ना कारण कितें तें कळना, कोण आपल्या गेले रानाक भाटान कितें उजो घालता तोच मागीर फुडें वता काय कितें कळना। पूण तुमी पळयता आसतले, पूण आतां तरी हो तितलो कळना। रातचो जेन्ना रात जाता तेन्ना काळखा सारको उजो जसो पेट्टा भरभरता तो सारको समजता। आनी काल हांगच्या लोकल्सांनी आमकां फोन केलो आनी सांगलें की अशें रातचो उजो पेट्टा म्हणून। आमकां पयलीं खबर नाशिल्ली, पूण रातचें कळना फुडें हांवें आनी सरपंचान आमगेल्या पुलीस डिपार्टमेंटाक फोन केलो, तशेंच फायर सर्विसाक फोन केलो। पुलिसांनी आमकां सांगलें की आपण फॉरेस्टाक ऑलरेडी केला, मामलेदार SDMाक आपण फोन करून ऑलरेडी कळयलें म्हणून। आनी त्याच बरोबर आमचो लोकल MLA गोंय राज्याचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी सुद्दां हांगा काल आयलो, आमचो आमदार। ताका कळना फुडें तो धांवत आयलो, तांणी येवन पळोवन आपल्या सगळ्या जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसात तांकां सगळ्यांक डायरेक्शन दिल्लें आसा की जाता तितले बेगीन ह्या उज्याचेर तुमी कितें तरी नियंत्रण हाडचें म्हणून। आनीक म्हाका सांगपाचें दिसता की जायती वर्सां जालीं, आतां 3 वर्सां जालीं सेगीत म्हाका दिसता उजो पेटत आसा। तो कितें कारण आसा, कित्याक लागून कोण घालता, कित्याक लागून तो मातशी तेजेर हें करपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।